काल आम्ही ठरयल्ले की आम्ही बंद ठरयल्लो म्हणजे शनिवार म्हणजे आयज आम्ही ठरयल्लो तो काही कारण हांगासर शिगमो चालू आसा आणि शिगमो चालू आसा आणि तशेंच फाल्यां शिवजयंती आसा असल्या ह्या कारणा खातीर आम्ही अशें वातावरण बिगडपाक नाका म्हणून आम्ही तो बंद आसलो तो आम्ही काढलो सायटीक आम्ही बंद करचे ना म्हणून ठरयलें आणि तेज्या शिवाय आम्ही हांगासर शांतपणेन आम्ही निश्चित रॅली काडटले अशें आम्ही ठरयलें आणि सकाळी तशेंच आम्ही आमचे जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां मेळ्ळे त्यांचे परमिशन घेतले की आमकां हांगासर शांतपणेन आमकां रॅली काडपाक तुमी परमिशन दिवचें अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी आमकां परमिशन सुद्दां दिल्लें मागीर जो प्रशासन आसा तांकां कसो तरी प्रेशर येवन तेंच्यांनी तो जो आसा तो तेंच्यांनी फाटल्यान रिवोक केल्लो आसा कारण तांकां कितें तरी दिसलें तें कळना बट तेंच्यांनी तो तेंच्या डिसीन आसा ते रिवोक केल्ले आनी आमकां रॅली काडपाक आमकां दिलें ना हांगासर आमी लोक जे हांगासर आमच्या रॅलीक येवपाचे आसले त्या भुरग्यांक थंयसर आमचे जेन्ना एंटर करता वापय तेन्ना तांकां सगळ्यांक आडयल्ले आसात आनी तांकां प्रश्न विचारून हे करून तुमी कित्याक वयता असले हे आमी पयले फावट पळयतात असले इतले जी हॅरेसमेंट आसा आमचे वाळपय ही केन्ना आमी पळोवंक नासली ही अशी हॅरेसमेंट आमच्या कडेन जाता सगळे जे आपले जे पॉलिटिकल पावर्स आसा ते सगळे यूज करतात. इतल्या मजगतीं थळावा आमदार विश्वजीत राणेच्या फुडारपणा खाला वावुरपी वाळपय शिवजयंती उत्सव कमिटी म्हणटा शिवप्रेमीं कडेन तांचो कसलोच संबंद ना. हातवाडा जंक्शनाचेर बसयल्ली शिवाजीची मुर्ती खंय बेकायदेशीर आसली म्हूण ती पालिकेन काडली. आमचे वाळपयचे आमदार माननीय आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवजयंती समितीची स्थापना झाली आणि शिवजयंती समितीच्या माध्यमातून वाळपयच्या नगरपालिकेच्या गार्डनात अश्वरूढ पुतळ्याचे उद्घाटन लोकार्पण 19 फेब्रुवारीक आताच झाले. म्हणजे पूर्ण रितसर प्रक्रिया करून अश्वरूढ पुतळो जो आसा तो उभारलेलो आसा. पण त्याच्यानंतर गेल्या 2 दिवसां पयलीं वाळपय नगरपालिकेन एक छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आसली ती बेकायदेशीर आसा अशें सांगून वाळपयच्या नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार ती मूर्ती काढली. त्याच्यानंतर ती मूर्ती काढल्यानंतर काही प्रमाणात वाळपय एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण झालो. त्या गोंधळाच्या माध्यमांतल्यान काही लोक वाळपय शिवजयंती समितीचे नाव बदनाम करपाचो प्रयत्न करतात की ती मूर्ती जी आसा ती शिवजयंती समिती काडपाक लागली अशें म्हणून. तशा प्रकारचो अपप्रचार करपाची गरज ना. शिवजयंती समितीचो आणि त्या मूर्तीचो कांयच संबंध ना. कित्याक जाल्यार ही मूर्ती जवळजवळ 1 वर्सा पयलीं राहिल्ली आणि वाळपय नगरपालिकेचे अशें म्हणणें आसा की मूर्ती आधी इल्लीगल आसली अशें आणि आम्ही जो वाळपयच्या गार्डनात नवीन अश्वरूढ पुतळो उभारला तो पुतळो उभारण्या मागचं कारण एकच की लोकांच्या आग्रहा खातीर लोकांच्या मागणी खातीर तो उभारलेलो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.